सगळ्याकीन चड निरासपण जाता म्हाका दिसता जेन्ना तुज्या मागण्याक तुका परतीपाल मेलो ना जातोच. आतां आमी जाणो रावपा विशीं आनी आमी जाणो परिक्षो आनी तसल्यो वस्तू, पूण शेकी आमकां दिसोंक जाय की स्पश्ट कळटा की देव आमचे मागणे आयकता म्हूण आयकता आनी तो आमकां जाबाब दिता म्हूण. तुमी कितलीं जाणां उमेदीन बरोवन तुमचो भावात खोशी जाता जेन्ना तुवें केल्या मागण्याचो तुका स्पोज जाबाब मेलतोच आनी तुमी कितें म्हणटात तूं जाणोय की तो देव म्हूण. देखून हांवें मागण्यान बांदन रचलां आनी म्हाका खात्री आसा तुमचोय जायत्यांचो बंधन आसलो म्हणटच खात्री करूंक जाय की हांव ते परी कोत्ता जें म्हज्या वरदान म्हाका जेरूल खात्री आसा जाबाब मेवतलो म्हूण. आनी हांव देवाक खंयच्याच वाटेन आज्ञा ना वो आडकोला दिना. आतां आमच्या जिवितान मागणें चड म्हत्वाचें आमचे चालीक देवा सांगता. आनी हांव घडयेक एक पुस्तक वाचता वो मागणें शिकता. उणेंच म्हटल्यार वर्साक 4 पावटी. आनी म्हाका आमकां सगल्यांक गरज मागण्या विशीं आयकोंक आनी याद करूंक तें कितलें शक्तिवंत तें आनी कितलें म्हत्वाचें तें. आनी तुजो न्हय सद्दें मागणें करूंक म्हणजे देवाक लागीं मागप आनी केन्नाच सजमोंक वो आदी फुडें चिंतूंक फावना कित्याक कायदो तसोच आसा. आमी फकत मागूंक जाय. हांव केदींच सोत मानिना की मागण्या घुसपाक गोंडोल आसूंक जाय. हांव सोत मानिना की कितें आगोड वो कितें जावंक जाय म्हूण वो ताका आमी भिवंक जाय. म्हाका दिसता की शेकी तुज्यान सुरवात करूं येता अशी म्हणजे तोर सोकली म्हजो मागण्याचो वेल आसता, पूण म्हाका मागणें स्वास घेतलेल्या पोरी पळोवंक जाय जो फकत दिसूय भर मागणें कोत्ता. तूं देवाचेर इतलें पातयेवन की तूं सगलो वेळ ताकाच तेंकून रावताय आनी ताची गरज म्हूण तूं जाणोय. आमी सगळीं जाणो की सैतान कितें करूंक कबूल आसा आमकां मागणें करपाचें आडावंक. जेन्ना तूं रोजवीत कोता मागणें करूंक तेन्ना तूं सगल्या संवसाराची चिंताय. ह्यो सगल्यो वस्तू तूं विसरलें. तुज्यान जाय जाल्यार कितेंच याद करूंक फकत मागणें करपाची तजवीज कर. कित्याक तेन्नाच तुका सगळी याद येतली जाची गरज तुवें काळजी घेवंक. तर हांव खरेंच म्हजेशी एक बरोवपाचो पुस्तक दवरता हांव मागणें कोत्ताना. तर फावटी म्हाका उगडास येतो हांवें कितें करूंक गरज तें हांव बरोवन काडटा आनी उठून त्याच वेळार तें करूंक गरज पडना जावंक. सैतानाकूय आमकां त्रास दिवंक आवडटा. ताका आवडटा आमकां उत्सामोल करूंक. तर जेन्ना आमी देवा सांगाता वेल चोजवीत कोत्ता आनी फकत दास काडटा आनी तारकार कोत्ता आनी खरेपणी मागणें करिना जें फलादीक जावंक पावतलें देवाच्या राज्यान, तर तुका बरें दिसतलें हांगा थोडे मागणे विशीं शिकप करूंक आनी परत त्या भागान सगलें उमेदीन बरोवंक ताचे विशीं. तर पयलीं ओटसून वो पयलीं आडकोल आनी तुजो न्हय म्हाका आवडटा उदाहरण दिवंक आनी देव तें म्हज्या काळजान घालता कित्याक म्हाका दिसता तें आमचे भितर विसरोंक जायना तसलें चित्र दवरतात. तर मुद्दो हो जर हांव मागणें कोत्तेली म्हाका खात्री करूंक जाय की म्हजें मागणें पावता म्हूण. पूण जर एक आडकोल आसा जाल्यार हांव म्हणटा पूण म्हज्या मुखार आडकोल आसा आनी म्हज्यान मुखार सोरो येजो. तांणी म्हाका हांगा आयज राती येवच्या आदीं सांगलें पूण हांवें पळोवंक ना कारण हांवें लक्ष दवरूंक ना. पूण सगळ्यांक हे परी निशाणो आसलो रस्तो बंद. तर हांवें अशें चिंतलें तें उमेदीचें म्हूण. तर घडयेक देवाक जाय सुमान भर हें तुमच्या मुखार दवरूंक की तुका रस्ते बंद मेवले नाका. तुका उकडूंक जाय जाता तितले दारां देवाचें बासवणें तुज्या जिवितान वटोवंक. तुज्या जिवितान पयली आडकोली मागण्याची ती मागणें करिना जावंक. मागणें करिनासतना मागणें भायर सरोन येजो. प्रश्न विचारूंक ना ताका देवाच्यान जाबाब दिवन येजो. आनी आमी सगळीं जाणो की आमी मागणें करतोच आमी भावार्थान मागणें करूंक जाय म्हणटच त्या विशीं हांव व्हडलो बोबाव करिना. फकत म्हणटा की सगलें जें देव आमचे पासत कोत्ता तें सोत मानूंक जाय. जर आमी ताचेर विस्वास दवरीत तर आमी मागप एक देवाचेर पातयेवपाची निशाणी जावन आसा. पूण जेजूक जेत्सेमेनीच्या बागेन वेच्या आदीं थंय तो जाणो आसलो वस्तू संपत येतालो म्हूण कोबाल जायत जातलो. ताणें कांय वस्तू म्हटल्यो जो जुवाच्या पुस्तकान शेवटाक बरयलेल्या आसात ज्यो
म्हाका दिसता कांय म्हत्वाच्यो वस्तू जो आमचे कडेन सोदूंक सोदी जशें एक वस्त जी तो जुआं 14 म्हणटा शांती तुमचे सवे आसूं म्हजी शांती आतां हांव तुमकां दितां आनी म्हाका हांव शिकोंक पावल्या की शांती एक चड म्हत्वाची वस्त आमच्या जिवितांत म्हाका तर अशें दिसता की शांती ना तर जिवीत जिवंक कसलोच फायदो ना आनी हांव तुका सांगता तुजा न्ही तर तूं शांत मनाचें जातलें लोकां मदें चलतलें त्यो विशीं वावरूंक जाय आनी ते वयल्यान पडचें ना तुज्यान शांती पासून मागणें करी नजो तुवें जाणो जावंक जाय की शांती आसा म्हूण आनी उपरांत तुवें ती प्राप्त करूंक जाय आनी जें तुवें करूंक जाय तें खोर खात्री करूंक शांती आसा म्हूण पूण म्हणचे लाखांनी वस्तू म्हणूं येतात पूण ताणें म्हटलें उगडास दवरात शांतीन रावंक म्हाका सदांच आवडटा म्हणून शांती ना तर शक्ती ना तुका शक्तीवंत जावंक जाय तर तुका शांती आसूंक जाय एक कोट ना थंय देवाचे शक्तीचो नाश जाता पूण जुआंवचो पुस्तकांत 4 आविसरांनी एक अजापांची वस्त घडटा थोड्याशा वर्सांनी 7 पावटी पवित्र आत्मो बरयता फकत तीच वस्त आमकां माग जें कितेंय तूं मागताय म्हज्या नांवान हांव तें कोत्तलों माग जें कितेंय तूं मागताय म्हज्या नांवान हांव तें कोत्तलों खरेपणी हें कित्याक म्हणूंक पावली हांव वर्सा 3 वा 4 पावटी स्वताक मागण्याक जागृत कोत्तां मागण्या विशीं म्हजे लागीं वेगवेगळे पुस्तक आसात आनी दर पावटी हांव घडये पुरें पुस्तक वाचिना त्या भागान म्हाका अभ्यास करूंक आवडटा हांव तोंडा विशीं जायतोच अभ्यास कोत्तां कारण हांव चिंताली हेंवूय सांगल्यार बरें जायत म्हूण आनी बरयल्यार त्या पुस्तकाचो जो हांव वाचता आनी खरेंच म्हणटा जर तूं थांबोन नियाळ केल्यार ग्रांथ कितें सांगता तें त्यो आसात पुरायेन अजापांच्यो चिंतिनेचो तसल्यो भासावण्यो माग तुका जाय पळय तें आनी हांव कोत्तलों तर तूं म्हज्या थांय जियेशी तर आमी खरीपणी हें सगळें ग्रांथ पळयतलें तुमकां वाज येवची ना म्हूण अपेक्षा दवरता आनी आयल्यार परवा करिना कित्याक आयज राती तूं कांयच विसरत तर हें म्हाका जाय तुवें उगडास करिल्लें माग 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 तुजे कडेन ना कित्याक तुवें मागोंक ना माग 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 आमेन खरें म्हटल्यार पयलींच फावट हें म्हाका मेवलें जॅकब 4:2 हातून थंय म्हटलां तुजे कडेन ना कित्याक तुवें मागोंक ना तें उपरांत पळोवया आतां 7 जी पळयतली तांतलें एक न्हय मागोन हांव इतली उमेदीन भरली आनी म्हाका एक प्रकाशमणी जाली कशें आनी कितल्योच वस्तू स्वता करूंक तोचवीत करी आनी स्वताक थोकोयताली देवाक बदलपाची तोचवीत करूंक भुरग्यांक बदलूंक म्हजी परिस्थिती बदलूंक आनी म्हजी मिनिस्ट्री वाडोवंक स्वताक बदलूंक आनी ताणें म्हटलें तुजे कडेन ना कित्याक तुवें मागोंक ना थंय कोण आसा ताका तें सजमलें आनी हांव इतली उमेदीन भरली म्हज्यान रावोन हेजो जालें हांव खंय वचोन मागोंक सुरू करूंक तुमी कितलीं जाणां आयज राती तुमचे उर्बेन आसात की तुमी सत मानतात की आमी ताचे कडेन आमकां जाय तें मागतात त्या परस सगळें देव घडयेक आमकां दिवंक सोदता जायत न्हू बरें जर देवाक करूंक जाय तो कोत्तलो ना आतां देव सर्वेस्पर ताच्यान कितें करूं येता पूण ताची पद्दत वावराची ती कोणें पूण मागणें करूंक जाय आनी मागीर देव वावुरता ताका जाय तें ताच्यान करूं येता तो सर्वेस्पर त्या रुपांतल्यान तो आयऱ्या पर्यान भायर सरता पूण हांव सत मानता आयज हांव मिनिस्ट्रीन आसा म्हूण कित्याक कोणें पूण म्हजे पासत मागणें केलें हांव भुरगें आसतना कांय वायट वस्तू ज्यो म्हाका भोगूंक पडल्यात त्या पासून नकळो कोण तो म्हाका शापाय आसलो तो मातसो मोठो आसलो आनी तो तोलता त्या वॉल्तरार बसो आनी वेल बायबल वाचतालो ती एक वस्त म्हाका शापाय वाचनाची याद येता फकत म्हणून दोलतालो आनी मागतालो आनी हांव जाणो तो म्हाजे पासत मागता म्हूण अजाप म्हाका दिसता कसो देव दुसऱ्या लोकां उद्देशी आमकां पावता तो म्हज्यान खरें तुमकां सांगूं येता हें हांव सगळें नको म्हज्या काळजान सत मानता सो देवान लोकांक म्हजे पासून मागणें करूंक दवरूंक नासलें तर म्हाका दिसना हांव जिवेशी आसपाची म्हूण कित्याक हांव जाणा देंवचार 100% देवाचें उतर उच्चारताल्याचेर विरुद्ध आसा म्हूण जेन्ना दर दिसा टॅलिव्हिजनार आसता आनी लाखांनी लोक म्हणजे हांव जाणा देंवचारान तें मानना तो तिरस्कार कोत्ता आनी म्हाका दिसता
जायतो लोक जो म्हजे पासत मागता म्हाका केन्नाच गमचें ना पूण मागणें चडूच अजापाचें आनी हांव चिंता ताचे परस ओदीक तांतून आसा आनी म्हाका दिसता एक कारण देंवच सगल्याक सांगता तातूंत फायदो ना तुजो मागणें करतना तुका सदांच तुका तें मेवत म्हूण घडयेक दिसना पूण तूं भावार्थान मागता आनी तूं सोत मानताय देव तुजें आयकता म्हणून आनी उपरांत तेन्ना थान तूं एकाच आनी तेच एकूच वस्त मानताय आनी तो देव तुजो वावुरता देव वावुरता तें कशें दिसता हाची परवा ना तें कशें घडटा हाची परवा ना हांव कितें पळयता ताची परवा ना देव वावुरता हांवें भावार्थान मागणें केलें तो म्हणटा तो म्हजें आयकता आनी देव वावुरता हें तुज्यान म्हणूं येता देव वावुरता हें घेवन तूं आयज वेतलें म्हूण म्हाका खात्री करूंक जाय हांव मागतें न्ही आनी देव वावुरतलो बरें तर जुआंव 14:12 हांव खात्री दितां पवित्रतायेन सांगता आनी असली भाशा म्हाका आवडटा तो तशें म्हणटा आतां पळय हें हांव तुमकां गंभीरतायेन सांगता जो कोण खरेंच म्हजेर भावार दवरतात ती हांव कोत्ता ती कोत्तली कर्तृत्व आपुणूय कोत्तली आनी ताचे परस श्रेश्ठ कोत्तली कित्याक हांव बापायशी वेता आनी हांव जाणो जायते पावटी हांवें चिंतलां वय तूं जाणय म्हाका चडशी अजापा पळोवंक मेलो ना पूण तूं जाणय एक वस्त जी म्हाका थावी जाल्या की आयज आमकां तांत्रीक विद्य वाडलेल्यान आयज लोक इवांजेलाचें प्रवचन दिता ते 30 मिनिटांनी ओदीक लोकांक पावो येता जेसूचे 30 वर्साचे मिनिस्ट्री परस ते बरेंच अजापाचें म्हणजे हांव म्हणटा खरेंच अजाप दिसता तर आयज तुका लागशिलो इश्ट मेवत आनी तुका तांकां कितें सांगूंक जाय वा ताचे पासत मागणें करूंक जाय तुज्यान फोन उखलून करूं येता जेजू कितलेंच दीस आनी दीस चलोंक पडपाचें देखून हांव चिंता आमी जायतोच महान वस्तू करतात म्हणून केन्ना आमी त्यो करतात म्हणून आमकां गमोवप पासून ना तो एकूच कूड आसलो ताच्यान फकत एकाच वेळार एकाच सुवातेर आसोंक जाता पूण म्हाका तुमकां एक सांगूंक जाय क्रिस्तांव सगल्याकूच आसात म्हणजे आमी जाय थंयच आसा एक फोर्स कशी आमी फकत करूंक जाय खोबलातीन रावोंक जाय एकामेका लागीं झगडो ना जाय बरें तर जो 14:12 खरेंच हांव तुमकां सांगता हांव करता ती कर्तृत्व आपुणूय कोत्तलो आनी ताचे परस श्रेश्ठ वर्स 30 हांव कोत्तलो हांव खूट कोत्तलो कितेंय म्हजे माय कितेंय म्हज्या नांवान मागशात जाल्यार हांव स्वताकूच भेटयता आनी अशी पुता सगळ्या बापायक मोहिमा मेळटली हांव तो कोत्तलो तो तें परत म्हणटा ताका खात्री करूंक जाय आमकां सजमोलें म्हूण जेन्ना देव कितें 2 पावटी म्हणटा तो विचारता तुका सजमोलें वय हांव कोत्तलो हांव खूट तुजे पासत कोत्तलो तुमी कितेंय म्हज्या नांवान मागत जाल्यार म्हणजे तुमचे पासत हांव म्हाकाच भेटयता आतां हांगा थोड्यो वस्तू आसात ज्यो म्हाका सांगूंक जाय जेरूल आमच्यान कितें जाय तें मागोत तें अशेंच घेवन येजो हें आमी सगळीं जाणो तर हाची सगल्याची सजमणी कितें बरें पयले सुवातेर सो तुजो संबंद देवाशी लागशिलो आसा तुका फकत बऱ्यो आसात त्योच वस्तू जाय जातल्यो सो तूं ताचे सवे आसा आनी ताचें उतर तुजें सवे तुज्यान जाय तें मागो येता आनी तो कोत्तलो आनी सवे म्हणजे तूं जियेताय रावता आनी देवा थंय आसताय हाची इतलीच सजमणी तूं दर आयतारा इगोर्जे वेताय आनी मागीर तुवें हो ग्रंथ वाचलो आनी कांय वस्तू मागूंक लागल्यो वायट प्रेरणा आसलोले आनी मागीर चिंताय देव म्हजे मागण्या कित्याक पाल दिना म्हूण ताणें हांगा म्हटलां आमी ताचे नांवान मागूंक जाय जसो तो आसा तसोच आनी गरज आमी तें तशेंच करूंक बापा हांव तुका जेजूच्या नांवान मागता हांव जेजूच्या नांवान येता जेन्ना आमी कितें मागता आमी बरी म्हूण आनी तशेंच करिना वो आमी वायट म्हूण कितें मागतात आमी जेजूचा नांवी वेतात आनी आमी देवाच्या भयंकर भावसोन्यान मागतात जरी आमकां पुरी म्हायती आसा आमकां फावो न्हय म्हूण आनी मागतात कित्याक आमच्यान प्राप्त करीन येजो तें जिवीत जे जेजू मेलो आमकां दिवच्याक ती ताका ओदीक मोहिमा हाडटली दुसरो लोक मीठ आनी प्रकाश जातलो आनी दुसरी आमकां आसा तें जिवीत आपल्याकूय मागतली क्रिस्तांव दुख्खी आनी निराशी जावंक फावो ना दिसान दीस थोलमोलूंक फावो ना
सगलो वेळ दादोशी जायना आसतना निराशी जावंक फावना. मागण्यान सुरू करूंक बरें आसा, पूण 30 वर्सां सुरू केल्या उपरांत तुवें थंयसरूच रावंक फावना. अशें तर तुवें मागण्याची रेखा चालू दवरूंक जाय. कावन्सिलिंगाक वचोंक एकदम बरें, पूण तर तुका 2 दिसा कावन्सिलिंगाक वेचें पडटा, सुमार 2-3 पावटी 40 वर्सां पासून, जाल्यार म्हाका दिसना तुका कसलोच आदार मेळटा म्हूण. म्हज्या नांवान तूं कितें मागतात देवाचे मोहिमेन तुमकां जाय तें हांव कोत्तलों. जुआंव 57 म्हणटा, तुमी म्हजे सवे रावशी जाल्यार, म्हजे थंय एकवटान आसल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे सवे रिक्षीत जाल्यार तुका काळजान जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. ओ ओ ओ पूण तूं थंय रावता आनी ताचें उतर तुज्या काळजान जियेता आनी रावता जाल्यार तूं जाणा कितें, तुका आत्मीकपणाची ओदीक जास्ती आसतली न्हय सैमीकपणाची. आमी संपयता म्हणल्यार तुमकां सजमनी मेवतली. जुआंव 15:16 तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विचून काडल्यार आनी ह्या पासो तुमकां नेमल्यात, तुमकां रोयल्यात की तुमी वेचोन फळां दिवची, तोखतात तसलीं फळां की तीं उदतेलीं आनी जियेतेलीं, उदतेलीं आनी जियेतेलीं. अशें म्हजें नांवीन बापा कडेन तुमी मागतात तितलें तो तुमकां दितलो म्हज्या नांवान मागल्यार. म्हाका दिसता एक वस्त जी आमकां पळोवंक जाय, कितलें अजापाचें तें की आतां फुडें जेजू जावन असलो तो वेळ आयलो म्हूण. म्हणटच ह्या ल्हानशा वेळान तो म्हणटा, माग 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 म्हज्या नांवान तुमी मागात, हांव तुमकां म्हजें नांव दिता, म्हज्या नांवान अधिकार आसा. आतां तुज्यान बापाशी वचोन येता आनी हांव म्हज्या नांवान मागता, कित्याक म्हजें सगलें आसा तें हांव तुका भेटयता. गरज ना आमकां परत वचोन म्हणूंक, देवा हांवें 2 वस्तू सारक्यो केल्यो आनी 4 वस्तू चूक केल्यो, म्हणटच आतां म्हाका दिसता तुजे लागीं मागूंक फायदो ना, कित्याक तुज्यान म्हाका आतां दिवंक जायना. आमी ताच्या नांवान वेतात, ताचे मोहिमे पासत आमी मागतात आनी मागतात आनी मागतात आनी मागतात आनी आमी देवाक दार उकोडटात आमच्या जिवितान व्हड वस्तू करूंक. तुजे कडेन ना कित्याक तुमी मागना. जुआंव 16:23 आनी 24 आनी हें म्हाका चड आवडटा, कित्याक हांव तितली खुशाल क्रिस्तांव नासली. जायती क्रिस्तांव खुशाल ना आनी एक कारण हांव खुशाल आसोंक ना तें हांव चड आशेलेली तोच बीत करूंक देवाक हांव जावंक जाय आसली तसलें मनीस जावच्याक, पूण हांव हें एकलींच करूंक तोच बीत करी. तुजे कडेन ना कित्याक तुवें म्हाका मागोंक ना. हें हांव अजुनूय शिकोंक नासली. आतां म्हजे भितर कितें चलता जाका बदलप जाय, हांव देवाक म्हाका बदलूंक मागता. हांव घुसपा गोंडोलान करिना, हांव उतराचो अभ्यास करता आनी देवाक सांगता म्हाका बदल म्हूण. हांव म्हाका बदलूंक तोच बीत करिना, म्हाका बदलूंक तोच बीत करिना, बदलूंक तोच बीत करिना. हांव फकत म्हणटा, देवा जेन्ना हांव तुका मेवली तेन्ना तुका कितें मेवता तूं जाणो आसलो. चल आज स्तोत्र 139 तो म्हणटा सगळें जाणो आमी करच्या आदी तो जाणो म्हज्या मायच्या कुसव्यात ताणें म्हाका रोज राताने म्हाका तोंड दिलां. तो जाणो, तो आमी आजुनूय चिंतूंक ना, ती चिंतना जाणो. देखून हांव तुजा न्हय देवा थंय मोव आसा, जेन्ना तो म्हाका कित्याची दोशी कोत्ता म्हाका बदलूंक जाय आनी त्या भागांत हांव मन लावन अभ्यास कोत्तेली. हांव त्या भागांत अभ्यास कोत्ता कित्याक हांव जाणो ती म्हूण म्हजी भाग, पूण म्हज्यान स्वताक बदलूंक जायना. पूण एक थोड्याच वेळाक म्हज्यान म्हजें वागप थाब्यान दवरूं येता, पूण भितरल्यान बदलप ना तर जाल्यार तें तोखचें ना. म्हणटच हांव तितली खुशाल क्रिस्तांव नासली, कित्याक हांव क्रिस्तांव जावंक वावुरताली. तुवें क्रिस्त जिवितान आनंद घेवंक जाय, ते पासत तुवें वागपाची गरज ना दर दिसा तुज्या जिवितान. तर म्हाका हो वर्स एकदम बरो लागता, कित्याक तो म्हणटा वर्स 23 हातून, तो दीस येतलो तेन्ना तुमी म्हाका कांय विचारचें ना, म्हाका प्रश्न विचारूंक तुमकां गरज आसची ना. हांव तुमकां खात्री दिता म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. म्हज्या नांवान मागल्यार मेवतलें, तुका जाय तें सगलें मेवतलें. वर्स 24 उपकार कर. अजून पर्यंत तुमी म्हज्या नांवान कितेंच मागूंक ना, पूण आतां मागात आनी मागीत रावात आनी तुमकां मेवतलें, असो तुमचो आनंद पूर्ण जातलो. आमेन. म्हाका गमलें हांव खूद करिना जाल्यार अदीक खुशाल आसतलें म्हूण तें तूं जाणय. जर म्हाका दिसता देवा सवय कितें चलता जें बदलूंक जाय जाल्यार तूं जाणा कितें कोत्ता. हांव म्हणटा देवा पळय म्हज्या जिवितान खूब प्रश्न आसा, हांव चुकल्यार म्हाका बोगोस, हांव गोरवान उलयना, पूण म्हाका अशें दिसना
देवा थाय ती वस्त बदलूंक जाय म्हूण देवा ते तुका दोशी थरयतलो तुजे सवय वावुरतलो ताचे थाय बदलो वाडटलो आनी उपरांत हांव म्हजे वाटेन वेता आनी खुशाल जिवीत जियेता. पूण 25 वर्सां फाटीं म्हज्यान तशें करूंक जावंक ना. पयलीं स्वतेरा मागणें करिना आनी ताका बदलूंक तोजवीत करी. हांव बदलपाक विशीं ताका सोजमायतालीं, हांव पिशी जावतालीं, हांव वोंगतालीं आनी म्हाकाच सुचुरतालीं. आनी ते पोरी हांव वागतोच देवाच्यान वागूंक जायना. ताका जाय आमी मागूंक, ताका वावरूंक दिवच्याक आनी ताका विचारल्या उपरांत जो तूं सोत मानता तुवें ताचे थाय मागला ते तो कोत्ता म्हूण कारण ना दुखी जावपाक. आमी म्हणा कितें कितें जालां भयणी, बरें हांव तुका सांगता, हांव फकत देवा लागीं मागणें कोत्ता. ही परिस्थितीची काळजी घेना, हांव मागणें करीत रावता. हांव सत मानता देव वावुरता म्हूण, पूण म्हाका दिसता म्हजें मन मोडलां. ते परिस्थितीन जायना. जर आमी खरेंच सत मानतात जर तूं खरेंच सत मानता जाल्यार मुखार सरोन आनंदीत जाय. वय म्हाका आगोडाय आसा, हांवें खोशी जावंक फावना. कित्याक देवान तुका सगळें सांगलां, सगळे त्रास ताचेर सोड, कित्याक तुजी काळजी तो घेता. सगळी तुजी काळजी, सगळे प्रश्न, सगळे तुजी खोंटी, सगळी ताचेर सोड. पूण पयले देंवचा तोफीत करता आमकां गुन्हेगारी करूंक असलो प्रश्न आमकां आसतोच. आमकां दिसता गरज म्हूण आमी ते सुटावे करूंक, ताचेर नियालूंक आनी तपासूंक आनी आमच्या सगळ्या इश्टांक जे पयलींच नकळत आपूण कितें कोत्तात ते तांकां विचारूंक. असले परिस्थिती कितें करपाचें? अदीक बरें तुवें पयलें ताच्या जिवितान कसलो गोंडल आसा तो ताची जाणवाय घेवच्या आदी. आनी जॉन 16:26 हे 7वे पावटी बायबलींतल्या जुआंच्या 3 आवेसरांनी 14, 15, 16 हे 7 पावट जेजू तेंच म्हणटा. त्या वेळार तुमी म्हज्या नांवान मागतल्यात आनी हांव म्हणना तुजे पासोता बापा लागीं मागतलो म्हूण. तसली गरज आसची ना. तुज्यान म्हज्या नांवान मागूं येता आनी जें कितें तूं मागता तें तुजे थाय घडटलें. तुजे थाय तर पयलीं आटकोल जाबब मेवलेल्या मागण्यांक न्हय फकत मागणें करूंक. हांगा कोण पूण आसा हांव आसली तशी जंय तूं सगळी तोजवीत कोत्ता आनी उपरांत तूं म्हणटाय वय म्हाका मागणें केल्यारूच बरें दिसता. हांव जाणो तितलें हांवें तोजवीत केल्या आनी हांव कोत्ता तें कांयच चलोंक ना. म्हाका दिसता म्हज्यान फकडें मागणें करूं येता. बरें कितें जायत इश्टा तुज्यान सुरवातेक मागणें करूं येता आनी तकलेची पाटीची फोड लाचारपण हुस्के खोन तेणी त्यो सगळ्यो वस्तू आडगावंक, कित्याक म्हाका सोडून तुज्यान कांयच करिनेचो. आतां तुमी जाणो जिन्सा भासाचो लोक गोडयेक आमी टॅलिव्हिजनार पळयता आनी गोडयेक तुमी कांय तर सुमारान इगोर्जे वेता आनी तूं जाणय तुमी इगोर्जेन कांय मागणें कोत्तात आनी गोडयेक तूं पुस्तकांतली मागणी वाचतात आनी हांव तांची केबाणां करिना. पूण तुवें खात्री करूंक जाय तातूंत तुका कितें पूण सजमता म्हूण. कित्याक देव एक देव काळजाचो, पूण फकत इगोर्जेन मागण्याचो वेळ न्हय. पयली वस्त जी 2 दिसां जाता दर गरज तुवें म्हणून देवा ह्या दिसाक हांव आर्गां दिता. हांव जाणो तुजे विने म्हज्यान कांयच करिनाचो. उपकार कर म्हजे थाय राव आनी म्हाका आदार दी. हांव मागता ह्या भुरग्याक वाडोवंक पिशी जायना जावं. हांव मागता चावोन आसतना ट्रॅफिकेन खामाक मोटरार वचोंक आनी वायट वस्तू करूंक. हांव मागता म्हाका आयज इस्पा भायर जेवंक दिनाका कित्याक म्हाका बागान वचकोत आसा. हांव मागता देवा गरज आमी मागपाची. बरें म्हज्या जिवितान म्हाका गमलें की जर हांव म्हजो दीस हांव बरे भाशेन सुरू केल्यार उरलोलो दीस जायतोच बरो वेता आनी जर हांव वायट भाशेन सुरू केल्यार तो हांवें तोच बीत करूंक जाय बदलूंक तो सुरू जालो तसो. म्हणटच म्हाका आयज तुमकां उत्तेजन दिवंक जाय. देवा सांगाता वेळ सारूंक अपेक्षा दवरता ही शिकोवन तुका उमेद दितली म्हूण मागणें करूंक सगळे पासत मागोंक तुजे कोडे ना कित्याक तुवें मागोंक ना आनी तूं कोत्ताय तितल्यानूय देवा थाय वांगडी जावपाक. आनी उगडास तर हे सगळे साद्या मागण्यान सुरू जाता. जाका फोटू म्हणटा तुजे कोडे ना कित्याक तुवें मागोंक ना. देवाचो आशिर्वाद आसूं आमी तुमचो मोग कोत्ता.
जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.